स्पीकर सर, आणि एक गजाल, आम्ही 1 कोटीचो हो प्रोजेक्ट म्हटलो, त्यामुळे एस्टिमेट करता आसतना 99 लाखांचे बीन जातात, 99-98चे जातात. सँक्शन ताका 1 कोटीची असल्यामुळे कॉन्ट्रॅक्टर कोट करता आसतना अनेक फावटी 15% 20% अबाव आसता, आणि अश्यो गजाली मागीर हाच्या भायर पडटात. त्यामुळे आमी सरकारान निर्णय घेतला की 1 कोटी वयले 1.5-2 कोटी पर्यंत व्हरपाकय हरकत ना. ताच्या खातीर फायल मूव जाल्या, मुख्यमंत्र्यान ताका आपली संमती दिल्ली आसा, आणि त्यामुळे दीनदयाळ इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम जी एका पंचायतीक 1 कोटी खातीर आसली, 1 कोटी पर्यंत लिमीट आसले, ती येणाऱ्या एक 10-15 दिसांत किंवा जास्तीत जास्त म्हयन्यान ती 2 कोटींचेर पावतली. स्पीकर सर. नरेश सावळ. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबर प्रमोद सावंताक दिवचल मतदारसंघा बद्दल बरेच प्रेम वाडला. इतले जर प्रेम असलें जाल्यार बाब विश्वजीत राणे किंवा प्रताप सिंग राणेक लागून जी 2 स्विमींग पूल आनी जे 2 रवींद्र भवन दिवचलच्या साखळेन पावले, एक खंयचे तरी साखळ बिचोले दवर, हे केन्ना म्हणूंक ना. प्रश्न म्हाका न्ही तो, म्हणून तुमकां आतां फुडलो प्रश्न विचारता स्पीकर सर, की 1 कोटी दिता म्हणून सांगल्या 2 वर्सां जालीं. नेमको केन्ना हांवें म्हटलेलें की कोटी दिवच्या पेक्षा 1 लाख तरी पंचायतींक दियात, पूण पंचायतीची परिस्थिती अशी हालाकी जाल्ली आसा, काही गरीब पंचायती आसा त्या पंचायती कडेन कांयच ना. तुम्ही तांचो टॅक्स आसा, हाऊस टॅक्स आसा, तोय तुम्ही एबॉलिश केलो, तुम्ही कॅन्सल करा म्हणून सांगलो, घेयना नाका बी म्हणून सांगलो. आनी ताका म्हटलेलें हांवें की तुमकां 1 कोटीच्या जाग्यार 1 लाख तरी दिया. पर्टिक्युलर स्किमी बद्दल प्रश्न आसा. हो जो प्रोजेक्ट आसा, ह्या प्रोजेक्टाचे आमी स्वागत करता. 1 मिनिट स्पीकर सर, ह्या प्रोजेक्टाचे आमी स्वागत करता. आता केन्ना जातलो तो सांगा. ताच्या मतदारसंघात जर 1 कोटी नाका आसत जाल्यार सगळ्या पंचायतीचे लिमीट तो सांगता तशें 1 लाख दवरता. ताच्या नाका म्हटलं हांवें नाका म्हटला, तुमचे स्वागत आसा म्हटलं हांवें सांगला तांकां स्पीकरचं स्वागत आसा. केन्ना प्रोजेक्ट सुरू करतलो तो सांगचे. तुम्ही स्किमी प्रोजेक्ट प्रश्न विचारात. स्पीकर सर, हो प्रोजेक्ट सुरू जाल्यार गेले 8-9 महिने जाल्यात, प्रोसेसांत आसात. हांवें सांगले 31 पंचायतींक मंजुरी मेळिल्ली आसा. भितरल्यो 14 आनी 7 GSIDCन टेंडरूय केल्ली आसात. मातसो ऑनरेबल मिनिस्टरान हांव दिल्ल्या उत्तराचेर मातशी नजर मारची. ऑनरेबल MLA मातसो मिनिस्टर म्हटल्यार बरें दिसता न्ही. हांगा फोंडा पंचायतीन सगळें सँक्शन जाल्लें आसा. वर्क नॉट येट स्टार्टेड. वर्क जाता इतले बेगीन हांव नकळो GSIDCक दिला काय आनी कोणाक दिला ते. GSIDCक जर दिल्लो आसा जाल्यार तो मातसो ताबडतोब चालू करचो. कित्याक टावन प्लॅनिंगचे परमिशन घेवची गरज ना. इट्स रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डींग विच इज ऑलरेडी देर. ओके, ते सांगा. फुडलो प्रश्न श्री रोहन खंवटे. So I may be star LQ number 2C. 2C. Speaker, sir, answer as per circular time. Speaker, sir, माझो प्रश्न आशिल्लो ऑन द proposals regarding residential, commercial and industrial projects. कितल्यो सरकारा कडेन फायली वतात, उत्तर वेगळेंच आयलां, डिटेल्सूय सारके आयिल्ले ना, सोड खबर. कितें उत्तर मात्तूय येवना जे what I asked for. Speaker, sir, फायली मिनिस्टराक वतात एप्रुवलाक maybe to study the load. We are following the JERC norms from 2012, 12 जुलैच्यान. सेंट्रल लेजिस्लेशन म्हणून आयलें आनी तेन्ना म्हाका दिसता गोवा इज द ओनली डिपार्टमेंट वेर ऑल अदर्स आर कॉर्पोरेशन्स ऑर बोर्ड्स. गोवा इज द ओनली पावर डिपार्टमेंट विच मेक्स प्रॉफिट थ्रू आउट इंडिया. गेली प्रॉफिट. स्पीकर सर, ना आय गो विथ power by more than 80 crores. Last year, 179 I'm talking on a different subject. I'm talking on a different subject altogether. No, to profit म्हणले. Goa department is in profit. We have subsidized Goa Electricity Board by 179 crores rupees last year. Profit म्हणता तू. Subsidized. तुम्ही प्रश्न विचारात. Speaker sir, एक वाटेन आमी JRC norms we are following up. At the same time, last year, infrastructure tax introduced जालो, जातून आमी टॅक्स वाडयलो सरकारान आनी सांगलें की we will give facilities at the doorstep. बाकीचे कनेक्टिविटी भितर घेवची.
पयलो प्रश्न म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टराक विचारपाक जाय इज इन सच सर्कमस्टेन्सीस वेर देर आर हावजीस ऑर बिल्डिंग्स वीच आर अंडर कंप्लिशन नियरिंग कंप्लिशन आर कंप्लिटेड तांकां तुमी दितले काय अंडर JERC JERC प्रमाणे कंज्युमर हेज टू बेर इज द कॉस्ट एज पर इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स यू आर सपोज टू प्रोवायड द फॅसिलिटीज पीपल आर कन्फ्युज्ड तूं कितें करूंक सोदता अजून JERC नॉर्म्स फॉलो करतलो काय इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्सा प्रमाणे यू वील प्रोवायड द फॅसिलिटीज स्पीकर सर JERC नॉर्मा प्रमाणे तो म्हणटा की 3 ते 4 दिसान आमी तांकां लायट दिवपाक जाय पण एक्चुअली फिजिबिलिटी रिपोर्ट जाल्या उपरांत सुद्दां थोडे केसीस हांगा अशे आहा हांगा फावंडेशन घालता आनी लोड एप्रुवलाक वयतालो फावंडेशन घालप लोड बिल्डींग अजून वयरच येवंक ना म्हाजे कडेन केसीस आहा सगळे फायली जर हाडून हांगा चॅक केले जाल्यार हांगासर इतले केसीस थोडे अशे मेळ्ळे की 6 म्हयन्या उपरांत तांकां लायट म्हणजे लायट आमी रिजर्व करून कशी दवरप JERC रुला प्रमाणे जर आमी सांगले 3 दिसांनी दिवपा जाय म्हणून दिवंक शकले जाल्यार एक्चुअल जेन्ना तो कन्स्ट्रक्शन कंप्लीट जावंक येता तेन्ना तेंच्या फायलीक म्हजो प्रश्न वेगळो आसा स्पीकर सर म्हजो प्रश्न फक्त आसा तूं जे आमकां कनेक्टिविटी दिता जे कंज्युमरांक कनेक्टिविटी दिता दॅट वील बी एज पर JERC नॉर्म्स और इज इट एज पर इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स पेड टाउन प्लॅनिंगची स्कीम तो क्वेश्चन टाउन प्लॅनिंगाक टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचो स्कीम न्ही तो तुका JERC नॉर्मा प्रमाणे इट इज अ डिपार्टमेंट विच हेज टू कम इन डिपार्टमेंट हेज टू स्पीकर सर जेन्ना कंज्युमर आज डिपार्टमेंटा कडेन वता तेन्ना डिपार्टमेंट कम्स बॅक एंड टेल्स द कंज्युमर कितें सांगता TCP कडेन वच म्हणून पावरा सिन्स ही इज मिक्सिंग अप द टू इश्यूज इट इज नॉट मिक्स अप JERC नॉर्मा प्रमाणे इन्फ्रास्ट्रक्चरचो सगळी किंमत ही कंज्युमरान भरूंक जाय ताका रेट ठरलेले आहा तांचे ट्रान्सफॉर्मर जाय जाल्यार ट्रान्सफॉर्मराचे टेंडर करता ते आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स घेता म्हणून हांवें बजेटान डिक्लेअर केला की गव्हर्मेंट वील एन्श्युअर दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर इज डिलिवर्ड अप टू अ पर्टिक्युलर पॉयंट एट अ रिजनेबल रेट ती स्कीम इज अंडर ड्राफ्टिंग मे बी बाय 31st ऑगस्ट दॅट स्कीम वील बी इम्प्लिमेंटेड कोणाक जर तूं 31 तारखे मेरेन रावपाक येता जाल्यार रावचें दे वील रेज द bill for transformer as they do as per JERC norm. The money will be paid other than the what is fixed under the scheme will be paid by town planning department to the electricity department. That is the scheme which will come before 31st August. 31 ऑगस्ट डेडलाइन समज दिल्ली 31 सुद्धा नाही चढ करून 10 ऑगस्ट पर्यंत सुद्धा एखादे येऊंक शकता. Because I assume that consumers will get from 31st August electricity will be given by government. Consumer will not get from electricity. Consumer will have to go to the electricity. Electricity will raise the demand note for that much amount. Consumer has to, along with as per the scheme, apply to the concerned authority, whoever has been given the powers. Definitely not town planning, but maybe some officer will be given power. He will, after checking up the payment, he will approve. The balance payment will be paid by us to them. एक समजा ट्रान्सफॉर्मर घालपाक 10 लाख रुपया लागता आनी 100 फ्लॅट आसा फ्लॅटाचो रेट सादारण कितें तरी डिपेंडींग ऑन द पावर लोड बिटवीन 2000 रुपीज टू 6000 रुपीज आसतलो 100 फ्लॅट आसा जाल्यार ताणें 6 लाखूच धरुया मॅक्सिमम रेट 6 लाखाचेर 100 म्हणजे 6 लाख रुपया भरचे पडटले समजा तो स्ट्रक्चर करपाक ताका 20 लाख लागता जाल्यार 14 लाख रुपया अंडर दॅट स्कीम money will be directly paid to the electricity department by that whoever is the designated officer. He will issue an internal order government. So other than the connection cost, he is not going to pay anything, the consumer. More than that minimum charges, ते 2000 ते 6000 जे कितें आसतले ते सोडून आनी ताका काय पे. That as per JERC norms तूं चार्ज करतलो deposit. JERC norms 20 लाख लागता कारण जर ट्रान्सफॉर्मर नासत थंय जाल्यार तो ट्रान्सफॉर्मर अमक्या पेक्षा चड कनेक्शन आसत जाल्यार कंज्युमरान भरचे पडटा. I only expect that this policy may be clarified. Anyway, I will go ahead. Sir, since the issue has come and it is an important policy declaration, I'll request your permission just to indicate 2-3 things. Number one, as per Joint Electricity Regulation Commission order, every household you have to pay some 150, 300, that kind of amount. But that is provided infrastructure is available close by. If the infrastructure has to be created, like a big housing project, or sometimes the distance is slightly more, then electricity department asks the
applicant to pay for that infrastructure. That is as the per basic JRC. concept. No, that is as per JRC norms. If it is available, it is given at a cheap rate. But if it is not available because of the load factor, the created infrastructure has to be, cost has to be paid to the electricity department. Our scheme envisages that part of that cost, major part of that cost, will be borne by the government if such things, because since we are taking infrastructure tax, we consider it as our responsibility to provide the infrastructure, and that money will be reimbursed to the electricity department by under the town planning department. बजेटान त्यांना सांगितलं त्यांना इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स वाढवला त्यांना त्यापेक्षा नाल्या सिंपल आहात तू एक 15 ऑगस्ट पर्यंत 15 ऑगस्ट ते मॅक्सिमम 31 ऑगस्ट पर्यंत राहो. विल टॉक ऑन दॅट बिकॉज दुसरो इश्यू म्हणल्यार वी नो वॉट द डिपार्टमेंट इज गोईंग थ्रू. कंज्युमरांक कितलो त्रास जाता, लोकांक कितलो त्रास जाता, आनी लास्ट एवरी पावसाच्या पयलीं नाल्यार मदीं इलेक्ट्रिसिटीचो कितें भानगड जाता सगळ्यांक खबर आसा. परवरी म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सी दिल्ली स्पीकर आसा जाल्यार वी आर हॅविंग द वर्स्ट ऑफ द इश्यूज. haphazardly growing, permissions are given left, right and center, new residential, new commercial buildings are coming up, new loads are being given. Similarly must be existing in all the constituencies of my colleagues also. Speaker sir, म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टराक विचारपाक जाय की एक सायडीक रिलायन्स हेज स्टॉप, सो गव्हर्मेंट आनी एक 16 मेगावॉट इंडस्ट्रीजा खातीर थंय दिता. इंडस्ट्री शॉर्टफॉल हेज बीन ऑलरेडी आयडेंटिफायड. म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टराक विचारपाक जाय वेदर हॅव यू डन एनी स्टडी ऑन द शॉर्टफॉल ऑफ द लोड. म्हणजे सध्या लोड गोंयाक कितलो येता, शॉर्टफॉल कितलो आसा, पेंडींग तुजे कडेन फायली ज्यो आसा ताका कितलो लोड जाय, सध्या तुका फुडें फ्युचराक कितलो लोड जाय पडटलो, हाजेर तुमी कितें एनालिसीस केल्लें आसा, प्लॅनिंग केलां? स्पीकर सर, आमी फॉर नेक्स्ट 6 months ऑलरेडी एनालिसीस केल्ल्या. आमकां शॉर्टफॉल येता, शॉर्टफॉल आहा पावराचे, आनी ताका इन्स्टंट त्या मुमेंटाक ओवरकम करपाक लागून आमी भायल्यान सध्या 2 पार्टी कडल्यान आमी परचेस करता. एक आनी जी पावर्स आमकां की 12% आमकां एक्स्ट्रा एडिशनल अलॉटमेंटा वयर आमी घेवंक शकता, तो सुद्दां एज एंड वेन रिक्वायर्ड आमी घेता आनी हाचे रिक्वायरमेंट फुलफील करता. एडिशनल 100 ते 150 सद्दां गेले 3 महिने आमी भायल्या पार्टी कडल्यान 100 ते 125 विकतो घेत आहा, गरज आहा तेन्ना. बिकॉज हे सगळं कोंबडी आणि अंड्याची गोष्ट जाल्या. कोंबडीक पयली काय अंड्या पयली, हांगा परमिशनां दीत चल्ल्या. इफ इट इज नॉट कमिंग इन लायन, ऑनरेबल सीएमान फाटीं सांगलें की जवळ जवळ 75 मेगावॉट कमी येता, परी तुम्ही एडिशनल परमिशनां दिता. यू स्टॉप गिविंग परमिशन्स, गिव अ एश्युरन्स दॅट यू स्टॉप गिविंग न्यू परमिशन्स. दिल्ली आतां पर्यंत प्रोसेस केल्ले आसा ते स्टेबिलायज करा. 6 महिने मॉरिटोरियम घेयात और 1 वर्स घेयात. तुमचे सगळे जाग्यार घाला, घर पयले जाग्यार घाला. की आमकां परवरी साध्या सर्वसामान्य मनशाक डेली लायट वता, 7 लायट बंद, वोल्टेज ना, वोल्टेज फ्लक्च्युएशन हे डेलीचे जालां. आय थिंक every constituency will have the similar issues. I am also having these issues in a very big manner. पावस आयलो की ना, मंत्र्याकडल्यान कितें जाय आता? एश्युरन्स म्हाका जाय स्पीकर सर की टील द टायम ही स्टेबिलायझीस द लोड फॅक्टर, जो लोड आमकां जाय विथ द प्रेझेंट कंडिशन ऑफ पॉवर. पेंडिंग प्रपोजल जे आसा, नवे प्रपोजल 6 महिने वर्सभर मॉरिटोरियमर दवरून टील द टायम यू इम्प्रूव द कंडिशन. लेट ऑनरेबल लेट हिम आन्सर प्लीज सीट. स्पीकर सर, ऑनरेबल एम्बरचे जे ग्रिवन्सीस आहा म्हाका दिसता बरोबर आहा. म्हणजे जो पावर आमकां येता आनी न्यू फायल जर आमी सगळे एप्रूव करीत गेले जाल्यार बाकीच्या एरियान सगळ्यांक प्रॉब्लम जातले. तरी आसतना आमी रेजिडेन्शियल बारीक बारीक कोणाचे आहा ते आमी डिनाय करूंक शकना म्हणून आमी दिता. पूण तो सांगता ते जाल्यार म्हाका दिसता हांवूय बीन मागीर आयज ऑनरेबल सीएमा कडेन उलोवन हेचेर एक कितें तरी उपाय काडपाक लागून व्हडले लोड जे आहा तांकां सद्या बाकीचे फायल्स आहा ते आमी रिलीज न करता दवरपाक जाय अशें म्हाकाय दिसता. तेचेर आमी विचार करपाक जाता. तुम्ही एश्युरन्स दियात आमकां की न्यू फायल्स विल नॉट बी प्रोसेस. तुझ्याकडे ज्यो फायली आतापर्यंत पावल्या तितल्या पर्यंत तुम्ही स्टेबिलायझ करा. 6 महिने 8 महिने घे, मागीर नवो लोड दी. रोहन बाब तांणी उत्तर दिलें न्ही. आता अलेक्स रेजिनाल्ड. कसं JRC नॉर्म्साचेर गव्हर्मेंटान एश्युरन्स दिलोलें, फायनली तो एंड प्रोडक्ट आहा तो डोमेस्टीक हें जाता, डोमेस्टीक कंज्युमर जाता. दॅट CM दॅट हेणे लास्ट टायम CMान सांगलें की पार्ट ऑफ द चार्जीस that the part of the charges on that consumer will be borne. Now under infrastructure also some charges CM is saying that is going to be borne. What is finally going to be the on the burden on the consumer? 50%, 20%, because एक party सांगले insurance दिले all the charges will be borne. एक party एक connection same एक minute मागीर कितें जाता एक पार्टी एकूच कनेक्शन एक डोमेस्टीक कनेक्शनाक ऑलमोस्ट 25,000 फारीक करूंक पडटा, कोण 10,000 फारीक करूंक पडटा. इट्स अ बिग अमाउंट, स्पेशली वेन इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स हितू जालो आहा. एक घराकू साधारण ऑलमोस्ट 40,000 50,000 पडटा. सो दॅट वे हाऊ मच इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन.